रोड्सांची आमी वी हॅव हॅड अ इश्यू रिव्यू ऑफ द रोड्स ऑल्सो. आणि कित्याक रोड्स परवरी आमचे खास करून आत्ता म्हणटालो की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हॅज कॅरीड अ व्हेरी सबस्टँडर्ड टायप ऑफ वर्क बिलो क्वालिटी. नो इन्स्पेक्शन, नो प्रॉपर सुपरविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सब डिव्हिजन इन पोरवरी. आणि प्रॉब्लेम्स कंटिन्युअस सांगून हांवें स्वता व्हॉट्सएप आमचो ग्रुप आसा तातूंत घालून द चीफ इंजिनियर येट टू रिस्पॉन्ड. आणि म्हाका दिसता असली जेन्ना जाता फॉर टेकन फॉर ग्रांटेड, इट इज टायम दॅट वी नीड टू एक्ट ऑन दिस टायप ऑफ पीपल who find themselves not responsible to the people whom they are deployed for. They are public servants and they are paid at the taxpayers' money. जे कामां जाता योग्य तरेन जावची म्हणून आमी तांकां सांगता. आणि पॉवर डिपार्टमेंटान जे ज्या तरेन आमच्या हातून काम केलां अंडरग्राउंड केबलिंग, ताजो प्रॉब्लेम पूर्ण परवरी आमी रस्ते फोडून काबार केला. ताजे खातीर लास्ट 2 म्हयने बाब दिगंबर कंपनीन आमकां आनी मुख्यमंत्र्यान हेल्प केल्ल्या खातीर वी आर एबल टू गेट द फायल्स अप्रूव्ड फॉर वीच हॉट मिक्सिंग विल स्टार्ट. सो वी हॅव आस्क्ड द रोड्स to have a review with sewerage, electricity, water supply. सगळी कामां जितली आसात ती आमी बंद करपाक लायिल्ली आनी हॉट मिक्सिंग चालू करपाक, कित्याक खंय एक लिमीट आसता. आनी हे मेन कल्प्रीट आय वूड से हू हॅज फाउंड नो अकाउंटेबिलिटी एंड आय वूड चार्ज हिम विथ सबस्टँडर्ड बिकॉज आय विल हॅव डॉक्युमेंटेशन टू प्रूव्ह दॅट. पयरूच अशी गजाल जाली की रातचें काम चालू आशिल्लें आनी रातचें परवरी काम आसतना 4 लेबर रस्ते फोडटात, पायपलायन फोडटात. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो एकटोय ना इंजिनियर ना आणि तो कॉन्ट्रॅक्टराचो सुपरवायझरूय ना. मागीर कामां चल्ल्या जाल्यार कोण करता आणि इतल्या डेप्थाचेर केबल ले करता. आता स्वता आय वॉज द विटनेस टू इट एंड आय गॉट इट रिकॉर्डेड. सो आय थिंक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वील हॅव टू आन्सर, कित्याक फाल्यां हे इंजिनियर ट्रान्सफर जातले, सीए आनी खंय वतलो आणि त्या टायमार परत आमकां लोकांक त्रास जावंक जायना इलेक्ट्रिसिटीचे. ताज्या खातीर अंडरग्राउंड केबलिंग इज अ सेन्सिटीव इश्यू. दे शुड हॅव हँडल्ड इट सेन्सिटिवली. बट दिस इज अ व्हेरी क्लियर चार्ज ऑन दिस सब डिव्हिजन वर्क विच हॅज हॅपन्ड अंडर दिस कॉन्ट्रॅक्टर हुएवर इट इज. स्वास्तिक काय कोण आशिल्लो, यू हॅज जस्ट हॅपझडली कट द रोड्स, काबार केले आणि रिस्टोरेशन सुद्धा नाव ना. आज आमी ही सांगून मुख्यमंत्र्याचो आणि दिगंबर कंपनीचो हेल्प घेऊन वी आर ट्रायing to restore the roads and also put the things in perspective. But I am also making a letter very clear to the power minister, keeping chief minister in the loop. The type of work that has happened done by the power department, काम बंद करूंक लागले आणि काल परत फोडला. 2 दीस लोकांक उदक ना. म्हणजे जेन्ना डिपार्टमेंटाक म्हणजे अशें कितें काय म्हाका दिसता डिपार्टमेंटाक फक्त पडला की बिलिंग कर, ताका सोड आनी काबार कर काय म्हणून. सो हो प्रश्न पडला विच आय विल फायंड अ व्हेरी क्लियर आन्सर फ्रॉम द मिनिस्टर कन्सर्न इटसेल्फ. बट दिस इज नॉट डन आणि ताच्या खातीर रोड्सा कडेन रिव्ह्यू घेवन तोय वी हॅव आस्क्ड फॉर द फुल्ली चार्ज. पळय, पॉवर डिपार्टमेंट जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वर्क ऑर्डर इश्यू करता, खंयचेय डिपार्टमेंट करता, सुपरविजन ऑफ द डिपार्टमेंट इंजिनियर आनी तांचो सुपरवायझर इंजिनियर कॉन्ट्रॅक्टराचो आसपाकूच जाय. एक गाडी फुडें काडून सांगलें, सगळें ट्रॅफिक बंद दवरलें, गाडी फुडें काडपाक लायता, भायर काडपाक लाय. दोगांची जबाबदारी आसता, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो इंजिनियर आणि कॉन्ट्रॅक्टराचो इंजिनियर ना सुपरवायझर. जेन्ना कोणूच ना आणि 4 लेबर 6 लेबर धरून काम करता जाल्यार कितें काम चल्लां हें? कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो? फाल्यां जॉयंट आसता अंडरग्राउंड केबलिंग, बाकीचे विशय आसता. कोण हूल रिस्पॉन्सिबिलिटी फाल्यां कोणाचेर फिक्स करपाचें? थोड्या तेंपान हे ट्रान्सफर जातले, प्रमोट जातले, वतले, भोगतले आमी फाल्यां. आणि ताच्या खातीर जबाबदारी तांणी घेवची पडटली. दे वील हॅव टू गिव मी अ पेपर सेईंग दॅट एन्डोसिंग that the work has been done, quality सगळे केला म्हणून, with people named saying that we are ready to take the responsibility. Who any concerned, they will have to give us the letters.